दिव्यवाणी 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 मगच्या भाव भयणीनो दया मावशी आसली आमची दया मावशी म्हणून तिचे तिका नांव तो दया मावशी म्हणून देखून ती दया मावशी म्हणलें ना हांव तिका सोमा म्हणून बघता म्हाका कित्याक म्हळ्यार आमी सगळ्यान कुटुंबाचे आनी खंय गेल्लो दया मावशेर गेल्लो म्हणून ती दया मावशेन कितें केलें म्हळ्यार एक वित्ती म्हणल्यार भुरग्याचें जिवानंत रुपांतर केलें जिवानंत रुपांतर केलें तिणें तांकां हे भुरगे हे वित्ती आनी बरो सांगाती तांकां 4-5 भुरगीं बापाय तिके पिवण्याचें आमाल पिवण्याचें देखून घरांत कांय मेळनातलें घरा थोड्यो गोज्यो मात मेळटल्यो गालोटो आनी बोबाट मात ताची मेळटली घरच्यांक देखून ह्या दाया मावशेन काल तांची बिरमत पावून दाया मावशेक तरकारी आनी पुरा ती दुसऱ्यांच्या मोलाक आनी तेले आनी पेंटे वचून विकतेली ती ही तरकारी विकून 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 रांदेचो वेपार सगळ्यांचे रांदे कोणूनेचे आनी ह्या दाया मावशेन इतलें बरें करून तांची बिरमत पावून एका भुरग्याक हांव शिकयता म्हणून त्या व्हडल्या भुरग्याक बुदोवन तो देखून व्हडलें चेडवां जाल्यार हो चरको दुसरो तो तुगे बुदोवन तूं देखून त्या बुदोवन हुशार ती पुरलीं पुरा भुरगीं हुशारत तांकां शिकप दिनासतना कांय जावना नातले ती व्हड जाती जाली ह्या भुरगो बरो शिकलो 10वेंत इस्कॉलांतूच तो फस्ट आयलो तो तांच्या इस्कॉलांत ताजो वांगडा 10वी करची म्हूण सांगल्यार आमी ल्हान आसतना हांव ताची 10वी जाल्या उपरांत तिणें कॉलेजीक ताका भुरग्याक शिकयलो हुशार भुरगो हांव फीज बांदता म्हूण आपुणून गेली आनी ताचें फीज बांदलें आनी कॉलेजीन शिकलो आनी ताचे उपरांत कॉलेज जाताना ताणें BSc तो व्हड ताणें BSc शिकलो तो BSc शिकून जाल्या उपरांत तो गॉरमँट कामां वचपाची आमची आशा आनी वो तिका माय 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 म्हणटालो आनी तो वचून गॉरमँट BSc केलें आनी BSc केल्या उपरांत गॉरमँटाचें काम तिणें उलोवन ताका गॉरमँट तो व्हड मेळटलें गॉरमँटाचीं कामां कितलीं मेळटलीं शिकिल्ल्यांक आमचेच शिकनासतना भायर आनी खंय वचून ती गॉरमँटाचीं कामां तितलीं मेळोनात ताका गॉरमँटाचें काम मेळ्ळें ताका बरो सांबाळ मेळ्ळो आनी तो ताच्यान हिणें सांगलें ताका तुवें बरें जायचें रे तुवें जागो कोणो संत घर बांदून वयर येचें हें काल गुडसुलांत आसात तुमी म्हणून तो ताचें जिवानंत रुपांतर गॉरमँट काम मेळ्ळें तो सिटीक गेलो आनी सिटींत वचून जाल्या उपरांत ताचें घर केलें चेडूं पळयलें काजार जालें एक बेजाऱ्याचें गजाल म्हळ्यार हिणें ताका इतलें दिवन ताचें जिवान रुपांतर केल्या उपरांत ताणें एक व्हडल्या चेडवा साथ दवरलो आनी पेंड सवत व्हडल्या बेंगलोरांत थंयच रावलो आनी थंयच ताचें व्हडलें रास ताणें बांदलें हांगा आवय बापूय दुबळे गायत ताचें जिवान रुपांतर जालें पूण ताणें आवयक तें जिवान रुपांतर करूंक ना आवयचें भाव भयणीचें जिवान रुपांतर करूं ना ती तेत्त कश्टांत आसली देखून तो व्हड जालो गॉरमँट कामाक गेलो व्हडलें घर कोणून व्हडलो मनीस जावन रुपांतर जालो पूण ताचें देवाची आशा आसली दाया बायची आशा आसली ताणें ताचें घरचें ताच्या कुटुंबाचें आवयचें भुरग्यांचें जिवान रुपांतर करीचें म्हूण तें ताणें केलेंच ना तो ताचें मात पळोवन रावलो हो एक दाखलो मोगाच्यानो आनी एक तुमकां सांगचें जाल्यार आवय ह्या चरख्याचें ताका शिकाप दिवन व्हड केलो म्हणटाना म्हाका आनी एक उडास येता आवय पुताक सांगता इस्कॉलाक वच रे इस्कॉला वचचें रे म्हूण आवय पुताक सांगता वो म्हणटा माय हांव इस्कॉला बिलकूल वचना वचोंक वचना वेळ जालो रे वच रे सकाळीं उठून वच म्हळ्यार वो इस्कॉला वच पूत म्हणटा हांव इस्कॉला वचना म्हूण आज हांव इस्कॉला वचोंक वचना म्हणून आनी तो जाला आवयक राग येता कित्याक तूं वचना इस्कॉला कित्याक इस्कॉला वचना तूं म्हळ्यार म्हाका 2 कारणां दी म्हणटा एक तो सांगता पूत सांगता मागीर 2 कारणां आसात म्हजे कडेन कित्याक वचना म्हूण सांगता म्हूण पयलें कारण जावन आसा सगळीं भुरगीं म्हजो द्वेश करतात म्हाका कोणी लायक करनात ती म्हजो द्वेश करतात म्हाका हेट करतात म्हजो द्वेश करतात हें एक कारण जाय दुसरें कारण जावन आसा सगळीं टिचरां इस्कॉलांत हालीं पुरा टिचरां म्हाका हेट करतात म्हाका लायक करनात हेट करतात म्हाका द्वेश करतात म्हजो ही 2 कारणां देखून वचना हिंगी देखून आतां माय आतां तूं सांग हांवें कित्याक इस्कॉला वचचें म्हूण तूं सांग माय
तूं म्हणटा तूं 2 खाराणां दी म्हाका. हांवें कित्या इस्काला वचत म्हण आतां इतलें आयकलें न्ही. आतां हांवें कित्या इस्काला वचत म्हण तूं म्हाका 2 खाराणां दी. दिता रे 2 खाराणां म्हणाली आवय. कित्याक म्हळ्यार पयलें खाराण तुका 50 वर्सां जालीं रे आज. 50 वर्सां जालीं आजीक एक खाराण. दुसरें खाराण तूं त्या इस्कालाचो प्रिंसिपल म्हणून. वो इस्कालाचो प्रिंसिपल वो जोर तिके आवय बरी जोर तिके. आनी इस्कालांत बरें नांव हाडटा, शिस्त आसता आनी भुरग्यांक आनी बरें शिस्तान आनी कोणाक कितें तें इडेन दिना वायट करूंक. तकल्यांनी बरें करूं, भुरग्यांक बरें करून डिमांड करून, भुरग्यांक बरें शिकोवन बरें रिजल्ट हाडूंक भुरग्यां फाटल्यान पडटा, टिचरा फाटल्यान पडटा. देखून वेळ पाड करूंक आनी सोडिना. आनी थंय इस्काल क्लीन नीट आसाचें आनी शिस्त आसाचें त्या टायमार सगळ्यांनी सुरू करचें म्हणून तो संकेत आसा. देखून मोगाच्या न्हू त्या टिचरांकी वो शिस्तेचो जोर आलो म्हळ्यार सगळो तिकेशें सगळें बरें करून पळोवचो, करेक्ट करून पळोवचो, कोणाक इडेन दिना लूज लायफाक. तिके टायट करता सगळ्यांकी. देखून टिचरांक तगल्यांक कोणूय स्ट्रिक्ट आसल्या पाद्राबांक जावं दी प्रिंसिपलांक कोणूय लायक करनात. हे एक कारण. दुसरें खालें म्हळ्यार भुरगीं केदोळे तांकां रजा काडल्यार आनी कित्याक काडली म्हूण विचारतलो तांकां नाका. तांकां बुडसळे सोडल्यार प्रिंसिपल कांय विचारना, ताचेतल्या रुमान बसल्यार भारी बरो. पूण वो सगळ्यां बरो डिमांड करता न्ही. देखून आवयन ताका शिकयल्लें खालें म्हळ्यार तुवें शिस्त कर हेरांचें जिवन परजड अशें करचें, रुपांतर करचें म्हणून. देखून ते इस्काला वो प्रिंसिपल जावन गेल्ल्या उपरांत ते इस्काला ताणें रुपांतर केलें. कित्याक म्हळ्यार तो रूल पाळटालो, हेरांक रूल पाळ्ळी जगल्यांनी. देखून डिसिप्लीन शिस्त तो प्रामुख्यान दितालो. देखून इस्काला वचना म्हूण आवयक तो तमाशे करता एक दीस. तो आमी चिंता जे ल्हान भुरगो LKGचो न्ही वो प्रिंसिपलच आवयक तो पूत हांव इस्काला वचना आज म्हणून. देखून आवय म्हणटा तुका 50 जालीं तूं प्रिंसिपल ते वसाचे 2 कारणां दिता. पूत आवयक हांव कित्याक वचना पूत कारण दिता. पूण रुपांतर जाताना इल्लें दुखता जाल्यार आमी आमच्या सेवे मारिपांत समाजाचें रुपांतर करतना, समाज बरी करतना, दाजानां बरें करतना आमकां इल्लें दूख हाडटा. पूण व्हडणी तें दूख काल जाता म्हळ्यार आमचें दूख संतोशान परिवर्तन जाता. थोडे तांच्या काम करच्या जाग्यार कितले कश्ट भोगतात पूण ते त्या समाजांत त्या ऑफिसाचें रुपांतर करता, रूप बदलितात. देखून रूप बदलून आमच्या क्रिस्तांवांचें लक्षण. आवय बापूय कश्ट स्ट्रिक्ट रावतात भुरग्यांचें जिवनंत बदलितात, रुपांतर करतात. नातल्यार तांचें जिवन पिड्ड्यार जाता, रुपांतर करतात मोगाच्यानो. तशें म्हजे कडेन आनी एक काकालेंगी म्हूण सांगल्यार मोगाच्यानो आमकां एक बरो बटलेर आहलो आनी तो बटलेर बारी बरो मनीस जावप तर हुशार तरणाटो भुरगो तशें. आनी त्या तरणाटे ताका आमी मोगान पळयताले आनी ताका विजू म्हणून आमी ताका विजू म्हणून विजया ताचें नांव विजया म्हण आपूण विजू म्हणटाले हांव, विजया म्हणटाले हांव. बारी बुदवंत इंग्लिशान कांय शिकप नासलें ताका. 2री-3री क्लास शिकल्या कस म्हणून मागीर खंय करून मागीर आमचे 18 जाताना आमच्या सांगात येयली सेवा दवरतलो. मागीर तो भायर गेलो, फॉरेन धाडल्यान ताका आमी. एक थोडी वर्सां आमच्या सांगात आसलो तो. बरें शिकल्या उपरांत आमी ताका एक बरें काम पळोवन आनी ताचें जिवन आमी रुपांतर केलें. ताका हांगा आसतनाच आमी ताका एका ट्रेनिंगाक घालें. ट्रेनिंग म्हळ्यार वेल्डिंग आनी करचें कशें गी म्हणून. मागीर एक वेल्डर जावन तो भायल्या गांवाक गेलो तो. आनी थंय रांदपाचें काम करतालो, वेल्डिंग करून बारीक ताणें ताचें स्वंत घर बांदलें, काजर जालो बऱ्या तरेन आसा आतां. तो ताजो 18 वर्सांत आसतना आमच्या गोंयांत आलो. तेजो भायर तावन इटेलींत हांव एकलो पाद्रा येयलो. येताले पाद्रा येताले आमच्या गोंयांत भेट दिताले आयिल्ल्या वेळार. एक दीस राती रावतले. आमचें खाण तिके तिक्षें म्हूण तांकां जायना. देखून ते आयिल्ल्या वेळार तांकां दही आनी परत दिवंक आसलें. आनी आमचे ल्हान मडक्यो आसल्यो, अशेल्यो मडक्यो बारी बऱ्यो मडक्यो त्यो ल्हान मातयेच्यो मडक्यो. आनी तातूंत रातींक आमचें गोंयताच्या गायरांचें तो दूद, घरचें दूद. देखून तें दूद घालून बरें दाट दूद न्ही सगळें रातीं दवरलें जाल्यार सगळें घट्ट दही जातालें. मडकेन ल्हान मडकुले ल्हान बुडकुले. त्या बुडकुल्यान भरून दही घट्ट दही आसतालें. तशें घट्ट जातालें. आनी एक बुडकुलो कोणा जाल्यार ल्हान एक बुडकुलो थंयसर एक कोपात इतल्यान जातालें. ल्हान बुडकुल्यांतले पडल्या पण 4-5 बुडकुले आहले. त्या बुडकुल्यान घालून दवरचें. दूद घाल्या क्षण सकाळीं तें दही जाता. तशें. देखून हाका एक बुडकुलो दवरलो. ह्या पाद्राबान सकाळीं तांतलें इल्लें काडलें दही. योगूट म्हणून ताणें काडलें. योगूट दही काडलें. दही बरें घट्ट आसलें.
देखून वता तो बुडकुलो दवरलो थंय ग्लास दवरलो टीचे पॅकेटी आनी बरें दवरतना आमी नातिल्ली हांव तो तिके लेट उठलो पाद्राक ताका भलायकी बरी नासली तेंगी तिके लेट उठलो आमी आमच्या कामाक गेले 8 वरांचेर ब्रेकफास्टान तो 8 वरां ब्रेकफास्टाक आयलो ताका ही मडकी आनी बुडकुलो दी म्हणलो आयल्यार ताणें हाडलो आनी बुडकुलो दिलो असो दयासो ताणें काणून ताका बारीक खुशी जाली कशें केलें गे म्हणून ताणें विचारलें कशें इतलें घट हाका सांगूंक जाय राती हांवें दूद घालून दवरलें सकाळीं तें बुडकुल्यान घट्ट दही घट्ट जालां म्हणूंक जाय ताणें इंग्लिशान सांगलें मिल्क नायट मॉर्निंग टायट म्हणून वय मिल्क नायट म्हळ्यार हांवें दूद घालें तातूंत मिल्क रातीक घाल्लें सकाळीं तें दही घट्ट जालां म्हणच्याक मिल्क नायट मॉर्निंग टायट म्हणून तशें बारीक ताचे तो पाद्राब आमचे कोडयाळकार म्हणल्यार लक्षण आमकां पळयल्यार आमचे कडेन सांगून आलो हय मिल्क नायट मॉर्निंग टायट म्हणून तशें ते कशें बदलिता रुपांतर आनी कशें ताच्या मतीन दवरच्या बरी ताणें केलें पळय देखून ताचो केदाळे विजय असो तो उडास काडटालो पाद्राब आनी सगळें डिटेलीन सांगलां ताणें ह्या विशयांत ते म्हणून देखून म्हाका न्हू आनी एक विशेश गजाल म्हण सांगल्यार एकली बाय येतली हांगा एक 15-16 वर्सां पयलें आनी ती एक दीस कावन्सिलींग येवचें म्हणून बसली आनी रडली ती दोन नीज तिचें दुकां पडटलीं तितले कश्ट तिचे आनी काल म्हणटा एक हिमसाणशी आसतली ती कालींग स्प्रे मारून आयल्या पूण हिमसान मागीर तिणें म्हाका लोक दाखयलें हांगा अशें दाखयतना कापाड अशें करून दाखयतना हेणें पुरो खोरोज उदक देंवता आनी हिमसान म्हणून पळयल्यार त्या मनशाच्या आंगांत उदक येता तें उदक सुकतना वाऱ्याक खंय वास येता म्हूण कळून वोंकोंक जाता ती पयस बसल्या जाल्यार आनी पुरो हेणेंय परतून दाखयलें तेणेंय तशेंच खाखे पंदा मागीर हेणें आतांचें हेणेंय दाखयलें पुरा खोरोज म्हूण मागता मागीर तिचे कडेन मागणें करूं शिकयलें आनी मागीर तिच्या घरा येवन ब्लेसींग करा म्हणून मागीर तिच्या घरा गेलें हांव ब्लेसींग केलें तिका मागीर आमी तिका थोडी तिका सगळी गजाल सांग म्हूण सांगली तिची गजाल आयकतना मोगाचें न्हू सांगचें तें ह्या त्या नमनेर न्ही तिणें हें कावन्सिलींग करतना ही गजाल सांगली कित्याक म्हळ्यार ती आनी तिचो न्हवरो आनी तिका त्या गजालान भुरगीं पुरा भायर आसात आतां आनी न्हवरो आनी ती इतल्या मोगान आशिल्लीं इतल्या एकवटांत आशिल्लीं तो गल्फांत आलो केदाळे फोन करतालो निना ताचें नांव निना म्हूण ताचें आडनांव ताणें तें नांव दुसरें पूण निना म्हणून नांव दवरलां निना कशें आयमा म्हणून सदां हांवें फोन करतालो मोगान आशिल्ली ही बरी आशिल्ली मागीर एक दीस पळय सांबाळ मेळ्ळो पुरो धरतलो एका एम्बेसीन काम करतालो त्या एम्बेसीन फॉरेनचे एक गोंयचे एम्बेसीन तो काम करतालो मागीर म्हाका न्हू त्या एम्बेसींत आशिल्लो तो ताका आनी ताका ट्रान्सफर जालो आफ्रिकाक एम्बेसेडर तो एम्बेसीन काम करचो एम्बेसेडराक ताका ह्या एम्बेसींत न्हू गल्फाच्या एम्बेसीन आफ्रिकाच्या एम्बेसीक ताका ट्रान्सफर जालो आनी ट्रान्सफर जाल्या वचून तो हांव येता आफ्रिकाच्या देशाक येता म्हणून ताणें फोन करून सांगलें हांव नायजेरियाक येता म्हाका ट्रान्सफर जाला म्हणून आनी हांगाच हांव न्हू गल्फांत हांव नायजेरियाक गेलो आनी थंय वचून एका म्हयन्यान ताणें सांबाळ धाडलो बऱ्यान आलो दुसऱ्या म्हयन्यांत परतून सांबाळ धाडलो आनी तिसऱ्या म्हयन्यात ताचे फोंडां येवची उणी जाली फोणांत करिना वयका हिणें केलें तुका काम नाय दुसऱ्यांक काल घडये फोन करताय म्हूण जावन जालें आनी ताचे उपरांत फोनांत करिना वो कळ्ळें ताका राग येता सदां फोन करतलो आतां फोनूच करिना आतां ही 15 दीस आपटे आपटेन करूंक सुरू केलें 15 ताका रागच येता उलोवंक उलयना दवर तें फोन तुका म्हणून बुजी करतालो आनी मागीर काल करचें म्हणून मागीर फोनान आनतना मागीर खंयचे पयशे येवचे बंद जाले आफ्रिकांत हांव येताना वय येना पयशे येना फोनां येना आनी मोग येना आनी कांय ना एका एकसूरपण सुरू जालें एका आनी 2 वर्सां जालीं आतां कांय ना एक फोन येना कांय ना एका कोरोस पडली इल्ली पडली चड जाली आनी त्या एक खरंदाय न्हवरो ना तसो मोग ना एक फोन करिना काल जालें कोणा म्हज्या न्हवऱ्याक म्हणून खंय म्हणून तिका एक टेन्शन चड जालें हें टेन्शन चड जावन तिका चड जावन एक डिप्रेशनान येवन टेन्शन चड जाल्ल्या वेळार तें हेणें पुरो कोरोस पडटा टेन्शनाची कोरोस ती वचना वय देखून कोर्टिसॉल म्हणल्यार एक हार्मोन आमच्या बॉडींत उत्पत्ती करता आतां सरपाक वीक आमी कोणी ताका पिवंक दिना सरपाक वीक ताचीच बॉडी ताचीच कुडींत तें उत्पत्ती करता ताचें वीक सोरोप जाय जाल्लें वीक तोच तयार करता
देखून आमच्या थोड्या टी कोठोजोल सोड जावन हार्टाक प्रॉब्लेम जावचे किडनी प्रॉब्लेम जावच्या बदलाक ते ते आमचें टेन्शन उणें करच्या खातीर बॉडी काय करता हें टेन्शन जाल्ल्या वेळार कोर्टिसोल म्हणलें एक हार्मोन एक ग्रंथी तयार करता कोर्टिसोल म्हूण ती कोर्टिसोल आमच्या आंगाक एटॅक करता एटॅक करून आमकां असली कोरोजू नाना तरेची कोरोजू एलर्जी उत्पत्ती जावता तशें म्हणून सांगतात देखून अशी एका ह्या नमूनेची खोस पडली मागीर ती आमच्या मागण्याक आयली तिच्या घरा आमी गेले हांव आनी तिका आमी थोडी कंथारां दिलीं हें कंथार म्हज्या मोगाचें दादळान बरयल्लें मात इस्कालान म्हाका एक कश्ट मेळ्ळ्या वेळार मागण्या वेळार हें कंथार म्हाका देवान दिल्लें देवाच्या आजारपणाचें कंथार आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय कश्टांत आमी पडोन वेताना आमचे संगी तूं आसाय जेजू आदार करपा तुजी ती दिवून आमकां सांबाळ चलयताय जेजू आमकां सांबाळ चलयताय जेजू आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय हें नवें कंथार युट्यूबार आहा तुमी आयकया आय बी बायन फिलींग घालून तिका तिची बोगण्यां घालून तिणें तें कंथार सिंग केलां तिकाय तिच्या फुटपाथावन आनी पळय कश्ट मेळटा ते सगळे कश्ट तेच्या भक्ताना तिणें ते कंथारांक घालून जेजू तुवें म्हाका सोण घालूं नाय सगळ्यांनी म्हाका सोण घाल्या रे तुवें सोण घालूं नाय तिची अणभव गाबरी तिणें बारीक बारीक घालून सिंग केलां युट्यूबार आसा तुमकां आयकया देखून मस्त लोकांन तें आयकलां मोगाच्यान आनी हें कंथार तिका दिलें आनी थोडी कंथारां दिलीं हें तुज्या सदां आयकू आनी तूं म्हणू तुवें तर म्हणच्या बरी म्हण म्हणून तिणें मागीर आमी एका म्हयन्यान तिच्या घरा परतून तेणें येताना ही कशी आहा पूण पळोवंक तिच्या घरा गेले हांव आनी पाद्राब येताना तिणें काल केलां सालांत आसलें फर्निचर पुरो पयस दवरलां व्हडलो जागो कोणेला आनी तिचें तो एक तांच्या घरा 2 बॉक्स आसले स्पिकर आसले ताका तें घालून ही सीडी घालून तेजो आमच्यो नव्यो सीड्यो 2 आयिल्ल्यो ती सीडी घालचें आनी देवा सांगाता तिणें सगळ्या हॉलान तिणें नाचचें गुंचे तिका सोंसूं जाय तितले कश्ट हे व्हडले आनी देवा सांगाता जेजू सांगाता ती मेळोवन दावीद राय देवा मुखार संतोशान नाचल्या बरी तिणी ते दावीद रायचें आमी सांगिल्लें बरें आयकून ते कंथारां घालून तिच्या रुमान तित्त कोणाच्या घरा येच्या बरी न्ही गाण काडून ही वर्सान काडून कोणाच्या घरा येच्या बरी ना तिच्या घरांत ती नाचून खेळून येताना तिची आपापिंत खोरोजू मायक जाली तिची खोरोज मायक जाली आनी ती रुपांतर जाली आनी इल्लेशे वैगिनीतल्या बरी चूर खाळबाण माताली दीस येताना मागीर ती हांगा येतली रेतरेकान येतली आमकां दाखयतली कांय खोरोज आनी कांय ना रुपांतर जाली ती मागीर एक फाल्यां दिसा अशें मागणें करतना देवान ताचो आयकलें ताका आफ्रिकाक खावन जालें गे म्हूण थंय एक चेडूं थंय खंय रावतलो पळय थंय एक चेडूं ताच्या मोगार पडलें तरणाट चेडूं आनी वो खास जारी त्या भुरग्यांचो बापूय त्या चेडवाडे मोगार पडून हाका मेळ्ळो थंय इल्लो सांबाळ सोडा आलो तो पुरा ताका दिवन ताच्या सांगाता जिनियाची आनी थंय हाका येताना खालें म्हळ्यार थंय ताका हळडुवराक जॉयंडीस जाल्यान ताका आफ्रिकन कोल्यो जळारी साबण जॉयंडीस जालें त्या चेडवान जॉयंडीस जालें कळ्ळें लक्षान ताका पयस केलो वो आतां कसो वचो एक दीस तिचें फोन रिंग जाता आनी फोन केलें नीना कशें आसाय मा म्हणून फोन केलें नीना तूं कशें आसाय मा म्हणून फोन करतना हिका करंट पास जालें म्हजो न्हवरो जिवांत आसा तो आदलो उडास आयलो तिका आदलो मोग आयलो तिका म्हजो न्हवरो कशें आसाय मा गांवाक येता मा म्हणटा तिका जिम्म जालें खालें म्हणचें म्हणून एक करंट पास जालें त्या मोगाचें करंट तें एक संबंदाचें करंट तें एक गूण करचें करंट तें न्हवरो आसा तुका तुज्या सांगात दिता तूं म्हाका जाय म्हणली दयेचें बिरमतीचें करंटीचें हांगांत वळ्ळें आनी त्या करंटाक ही खोरोजू ही कंतीची ही बेजाराची ही एकसुरपणाची ह्या दुखाची ही सगळी खोरोजू उबोवंत बाजूनच गेली उलपवंत गेली ती बरी जाली आनी हांव येता मा म्हणून 8 दिसांनी आयलो तूं ही कारा लागीं नवली वाटेर फोन केलो हांव येता मा हांगा पावलो थंय पावलो म्हणून
येताना एअरपोर्टात हांव येता म्हूण कार करून आयला. येवन वयताना फोन केलें वाळ्यांक सकयल पावलां. इकून हाडून खालें पळयताली वो भायर पडला चेदोडलें पोट चेदोडलें पित्त कामालें आयलां हांगा पित्त कामालें जॉयंटी जाला आतां पित्त कामालें येदोडलें व्हडले व्हडले दोळे काणून कोण्णी पळोवंक गत नासतना बायलेस उडास आयलो. आपणाक कोणूच ना मरण मातयेक आसा म्हूण कळटना म्हाका साखरी करूंक कोणी ना म्हणटा थंय तांणी फ्लायटार बसून धाडलां हाका. हो फ्लायटार बसून न्हिदोवन आयला. तितलेक तांणी केलां त्या एम्बॅसीच्यांनी आनी धाडनाका धाडला हाचेडे कांय ना वय करून वचून हाचे पयशे परत जावन काबार जावन इल्ल्या पयशांनी तिकेट जावन घरा येता म्हणल्यार कळंग आयला. ताचे वयर रीण काडलां ताणें पुरो एम्बॅसीन ताका माफी केलें तें रीण काडलें. त्या चेडवान व्हडलें घरांनी परत बांदलां थंय. आनी वो सोडून येताना पित्ता कामाले कडेन दवरलें पोट आनी पित्ता काणून आयला वो. एका पळयतना वांसा आगी आनी व्हरून वचून ताका बेड्डार न्हिदोवन बरें सुबीत बेड्ड करून दवरलें ताका एका रुमांत. आनी तो बरी वोल घालून आनी ताचो न्हिदयलें ताका. ताची साखरी केली हिणें ताका भितर वचचें ताका येवन वकात कन 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 ताची साखरी केली पळय कोणूच करचें ना ताची साखरी. ताका पोताचें दिवन ताका ताचें नाणोवन आनी तिका केलें म्हण पळयल्यार ती साखरी कितले दीस जाले की नासतना तशें म्हण तशें हिची पिडा गूण जाली. एकीचें रुपांतर जालें मोगाचें. आज मोगाच्या भाव भयणीनो सर्गींत हांव न्हू सर्गींचो बाप वो म्हजो मोगाचो पूत वो म्हजो मांडवल्लो पूत वो म्हजो मोगाचो ताका तुमी आयका म्हूण सांगतना ताचें आयका म्हूण सांगतना जेजू परजाडलो. होरे पर्वतार जेजू रुपांतर जालो. भितर तावन तेच्या भितर मळांत तावन उजवाड भायर येयलो परजाडलो जेजू. सुर्या बरी परजाडलो आनी ताच्या वस्तूर पुरा परजाडलें दोळें जालें. खंयच्या डोबींनी खोशें ताणें दोळें करूंक कोणा वरवीं जायना. खोली वखदांक घाल्यार खोले सबू घाल्यार तो दोळे जायनासले जेजू परजाडलो. तें परजाडताना शिसांनी परवा तेत पडलो तो परजळ काणोवंक जालो ना. मोगाचें न्हू जेजू कित्याक रुपांतर जालो कित्याक परजाडलो गे म्हणलें एक घडी बरो नियाळ्या कित्याक जेजू पेद्रूक जेम्साक आनी जुवांक काणून त्या पर्वताचेर सोडलो आनी परत तांच्या मुखार तो परजाडलो कित्याक म्हळ्यार कित्याक एक कारण जावन आसा आमी सगळ्यांनी नियाळ करचें कारण जावन आसा. जेजू कित्याक तांकां पर्वतार व्हरून त्या पर्वतार तांच्या मुखार परजाडलो कित्याक ताची महिमा कित्याक दाखयली. जेजूची जायती शिकोवण स्विकार करूंक मस्त कश्टांची. तूं जेजूची शिकोवन थोडे फावटी आमकां काणोवंक मस्त कश्ट जाता. पळया जेजूचे तसो जेजूचो आदेश पळया ताची शिकोवन पळया कहल्या कश्टांचे पळया थोडी शिकोवन जेजूची मस्त कश्टांची आटापोवंक जायनातले तसली. एक ताची आदेश जावन आसा दुस्मानाचो मोग करा. तुमकां आनी म्हाका दुस्मानाचो मोग करूंक जाता गी. आमकां दुखयल्ल्यांक आमच्या जागो भितर गेल्ल्यांक आमकां वाडदिनाशें केल्ल्यांक आमची सैरी सुकयल्ल्यांक आतां परवां दिता म्हूण व्हरून 2 लाख पाठींत दिवना तुवें दिवंकूच ना म्हणल्ल्यांक आमकां अन्याय करतले आमचें नांव पाड करतले दुस्मानांक आमचेर मोसोर करतले हगेन दवरतले आमच्या दुस्मानांक तांचो मोग करा म्हळ्यार जाता गी. खोल्या कश्टांचें पळया. घे तुजो क्रिस आनी म्हजो फाटलाव कर. घे तुजो क्रिस. म्हज्या दिसपट्ट्या जिणेंत म्हाका मेळचें दूख खंत बेजाराय म्हजी पिडा शिडा म्हाका कितें म्हजे रिपोर्ट्स ती नंबरां सकयल देंवनात वयर आसात. डायबिटीची नंबरां वयर आसात. बीपीची नंबरां वयर आसात. कोलेस्ट्रॉलाची नंबर वयर आसा सकयल देंवनात. हें परा काणून तूं म्हज्या फाटल्याव ये म्हूण. हेरां पासो तुजो जीव दी. हाच्या वरचें दुसऱ्यांक कितें हेरां पासो तुजो जीव दी म्हणटा. आनी तुमी परिपूर्ण जाया सर्गींचे बाप परिपूर्ण तुमी परिपूर्ण जाया. हे मस्त डिमांडींग सॅक्रिफीस हांव तो मस्त सॅक्रिफीस आटापता. हें त्याग आटापता. हें डिमांडींग जेजूचें. ही शिकोवणेक वेंग मारूंक मस्त कश्ट. ही शिकोवणेक वेंग मारच्याक त्या पासत त्या शिकोवणेक आमी वेंग मारच्याक तांतूं आसची जेजूची तांतूं आटापता. ही जर तर तुवें ही जेजूची शिकोवन काणयली जाल्यार तुका कितें हाचें फळ मेळटा गी. हातूंत अंततावन कितें तुका मेळटा आनी कितें पुराय ह्या शिकोवणेंत म्हणजे आटापूण आसा. ती शिकोवन तुवें काणयल्यार तुजी जिणी कशी रुपांतर जाता म्हणलें एक दाखोवच्या खातीर ही ह्या शिकोवणेक हलीक तुका ही चॅलेंजींग मस्त जेजूची शिकोवन ही तुवें स्विकार केला तूं निमाणें कितें जाताय म्हणून त्याच्या शिसांक दाखोवच्या खातीर तो तांचे मुखार आपली महिमा आपलो वैभव सूख संतोश समाधान तसो वैभव कितें गी म्हणून दाखोवच्या खातीर तो पेद्रू मुखार जेम्स मुखार जुवा मुखार तांकां तेगा विंचून काडून तो कोण जावन आसा म्हणली एक ल्हानशी जळक तांच्या दोळ्या मुखार दवरता.
एक ल्हानशी झळकता तो जेजू कोण जावन आसा म्हणून ताचें नीज रूप तुका दाखयता. विश्वरूप ताचें नीज रूप ताचें कितें गे म्हूण शिसा मुखार दवरता. तांकां ताची वडवीक ताचें ग्रेटनेस, ताचे वडवीक ताची महिमा ग्लोरी कितें म्हूण जेजू दाखयली. तें चित्रान रूप जेजूचें तें चित्रान तेचें रूप तांचें थंय रावलें, तें तांचें थंय उरलें, तांचें थंय रावलें. आनी तांकां ह्या जेजूची शिकोवणेक वेंग मारूंक आनी हर एक वायटांत आपादर आयिल्ल्या वेळार, डिस्करेजमेंट जाल्ल्या वेळार, हर एक वायट आयिल्ल्या वेळार हें रुपांतर दृश्य तांकां माजत हेल्प दिता. जेजूची शिकोवण स्विकार करूंक तांकां दुस्मानां बोगसूंक कश्ट जाताना, मागीर तांचो क्रूस व्होवंक कश्ट जाताना, तांकां परिपूर्ण जावंक कश्ट जाताना हें जेजूचें हें रुपांतर तांकां आपादायर हाडिनाशें, डिस्करेजमेंट हाडिनाशें, तांकां हेल्प जाता, मजत दिता. ते दुस्मानाकी बक्षितात. पेद्रून ताकाच दुखयलां बक्षिलें, स्टिवानान ताकाच दुखयलां बक्षिलें. पेद्रू सकयल आयिल्ल्या उपरांत, पेद्रू जेम्सान जुवावण सकयल आयिल्ल्या उपरांत उरल्या शिसांक आनी सगळ्या लोकांक सांगलें जेजूक वयर पर्वतार आमी कितें पळयलें म्हूण सगळ्यांक सांगलें. आनी त्या शिसांचो अणभव तांकांय जालो, तांकांय जालो अणभव. जेजू सांगता जेजू रुपांतर जावचें पयलें तो शिसांक शिकयता. जेजू हें रुपांतर जावच्या पयलें तुवें पळया 9 अध्याय मार्कांत 9 अध्यायाच्या पयलें पळया, जेजू शिसांक शिकयता आपणें कश्ट व्हडले बगूंक जाय. धर्मीक मुखेल्यांत हांव आनी फरिसेवांत हांव शास्त्रांत हांव हांवें कश्ट व्हडले सोसूंक जाय. आनी तांणी ताच्या पावलांनी चलोवंक आसा, जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आसा म्हणलें जेजू तांकां शिकयता. जेजू तांकां चिंतूंक जाय नासली, त्यो आमकां आटापूंक जाय नासली, आमच्या चिंतपाक मेळना तसली ताची महिमा ग्लोरी, ताची महिमा तो जेजू दाखयता. ती समजोन एक मिकवाल्ली, ती समजोन एक असाध्य जाल्ली. ताची महिमा, ताचो परजड, ताचो ग्लोरी, ताचें ग्रेटनेस सगळी समजोंक दुसरी वाट आमकां ना. ताका पळयलीच दिस देखून सर्गार आमी ताका गूंड रितीनी सर्गार ताच्या महिमेक आमी देंवता आनी ती आमकां ताचे एक्सपिरियन्स, ताचो अनुभव आमी करूंक शकता. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या तेगा शिसांनी बगयल्लें, तांणी बगयली ती जेजूची महिमा, जेजूची वडवीक, द ग्रेटनेस ऑफ गॉड. ताची महिमा आमकां बगूंक मेळनासल्यार तांणी बगयल्लें आमकां ध्यान करूंक दिलां. तांणी बगयल्लें आमकां ध्यान करूंक दिलां. तांची एक्सपिरियन्स, तांचे एक्सपिरियन्सांतल्यान आमकां बेनिफीट जोडूंक आनी आमकां फायदो जोडूंक, आमकां बेनिफीट जोडूंक हें आमी ध्यान करूंक आमकां दिलां. जेजूची महिमा खाली बैली कुडीची संगत मात्र न्ही, बैली कुडीची फिजिकल थिंग न्ही, बैली कुडीची मात्र संगत न्ही, ती आत्मीक संगत, एक ती आत्मीक विशय, तो कुडीचो विशय न्ही, आत्मीचो विशय, एक आत्मीक संगत ती. देखून आमकांय ताची झळक ताका आमकां दिवी येता. जेजून तांकां शिसांक दिल्ली ती झळक आमकांय दिवी येता. आमकां मागण्यांत तो आपूण कोण गी म्हूण दाखयता. देखून मागण्यांत आमचो गूंड संबंद जेजू लागीं आसा केल्यार जेजू मागण्यांत दाखयता आपूण कोण गी म्हूण जेजू दाखयता. आमी ताचो पाटलाव करूंक निचेव करतना, आमी ताचो पाटलाव करूंक निचेव करतना तो कोण गी म्हणल्यार आमकां दाखयता. ताका हें देणें मेळ्ळें जाल्यार, तांकां ह्या तेगा शिसांक हें देणें मेळ्ळें जाल्यार कश्टां वेळी ते उडास करतात जेजूचो. कश्टां वेळी तांकां कश्ट येताना, आपादायर येताना ते जेजूचो उडास करतात, ह्या दृश्याचो उडास करतात आनी त्या बावडतान ते घट्ट रोमतात आनी घट्ट रावतात. शिसांनी पळयल्लें, बगयल्लें नियाळ आज आमी नियाळूंक पळय सभेन ह्या करेजमांत प्राजीत काळार आमकां दिलां. ह्या शिसांनी कितें पळयलें, कितें देखलें तें नियाळ करूंक आनी तें तुजेंच जावंक, हे हो अनुभव मुजत करूंक, सदांच तो नियाळ करूंक आमकां दवरला. देखून आमी विंचोणी करीचे, ताचो फाटलाव करूं. देखून केदां आमी नियाळटा तेदां आमी जेजूचो फाटलाव करूंक आमी निच्यो विंचोणी करता. देखून तुज्या कश्टां नश्टां वेळी तुजो बावार्थ दंडळटाना ध्यान कर आनी बावार्थांत घट्ट जा तूं. मुखाच्यानो जेजू देवातय एक जाता, जेजू देवातय रावता, जेजू देवातय निवास करता आनी देवातय
देवा थंय तो रावताना तेन्ना संवसार व्हड बळा दीक म्हण ताका बघना संवसार व्हडलो हो संवसार व्हडलो बळा दीक हाचे संवसारांत आसा सगळें म्हजें बळ म्हण ताका बघना तो देवा थंय रावताना तो देवा थंय घट्ट आसतना तो कितें करता म्हळ्यार संवसाराक तितलो घट्ट ना हांवें ताका आदार दिजे संवसार बळा दी करूंक संवसार परजळोवंक हांवें आदार दिजे म्हणून संवसाराक हांवें बरें करीचें संवसाराक हांवें सपोर्ट करीचें आनी संवसाराक हांवें रुपांतर करचें बरें करून संवसार हांवें रुपांतर करचें म्हज्या भोंवतणीचो म्हणून जेजू आमकां दाखयता जेजू कित्याक तो देवा थंय रावता जर तर देखून जेजू देवा थंय रावता देखून तो परजळटा आनी ताचे थावन उजवाड भायर येता आनी संवसार परजळटा जेजू थावन संवसार परजळटा कित्याक जेजू देवा थंय रावला जर आमी कितें करता जेजू जर तर संवसारांत थंय रावलो जाल्यार तो देवा थावन भायर रावता आनी संवसार वडू म्हूण बघता संवसार बळा दीक आनी संवसार तूं सर्वस्व म्हूण बघता आनी त्या दाळा ताका परजळोवंक साथ दिना संवसाराचो जाता तो देखून अत्मीक आमी जायचे चड आनी चड आमी अत्मीक रावल्या वेळार देवा थंय रावल्या वेळार आमकां संवसार रुपांतर करूंक जाता मादर तेरेसान कितल्या भुरग्यांची जिणी रुपांतर केली कित्याक ती देवा थंय रावली पयलें ती देवा थंय आसली पूण घट्ट आनी एक देवा थंय एक जाल्ल्या बरीत दीस येताना ती संवसारांत मेकळ्यान जावन आयली देवा थंय एक जाली ती आनी देवा थंय एक जावन देवा थंय रावताना संवसाराचे कश्ट तिणें रुपांतर केलें त्या भुरग्यांचे मार्गार पडल्या भुरग्यांचे जिवान तिणें रुपांतर केलें कितलेशे जण तांचे व्हडले मनीस जाले कितलेशे जण मनीस हेरांची सेवा करून थंय आसली मार्गाराची बाळांत मुखार ती संवसार रुपांतर करचें जातलीं आतेरां जालीं आनी जेजूचो बांजेलोसो परजळ तांणी संवसाराक दिलो जेजू हेरांचे जिवान परजळ अशें करता कित्याक तो देवा थंय रावला देखून आमी जेजू शिकयता तो रुपांतर जाल्ल्या वेळार आमी देवा थंय रावा जाय आमी देवा थंय रावल्यार करीत आमी हेरांचे जिवान परजळोवंक जायना म्हूण देखून जेजू जायत्यांचे जिवान परजळ येता सर्गाक देखून जेजू परजळ्ळो रुपांतर जालो त्या गुड्यार रुपांतर जाल्ल्या त्या गुड्याच्या तकले तांचो सर्गा उबो वचोना ताणें तो शिरो सर्गाक वयर गेलो वचोना तो संवसाराक देवन आयलो रुपांतर जाल्ल्या उपरांत आमकां जेजू शिकयता हें आमी शिका जाय आमी हर एकल्यांनी क्रिस्तांवांनी रुपांतर जाल्ल्यांनी बावार्थान परजळटेल्यांनी स्पिरितान भरिल्ल्यांनी आमी संवसाराक देंवन येजे आणकी संवसारांत आसात पळय कोणाक देवाच्या कृपेची गरज आसा तांकां जेजूची कृपा दिवंक आमी संवसाराक देंवन येजे जेजू पर्वतांत देंवन संवसारा फाटीं आयलो आनी ताणें सगळ्यांचें जिवीत रुपांतर केलें आमचें जिवीत रुपांतर केलें देखून आमी थोडे फावटी आमी मस्त परजळटा वयर जाता मस्त अणकूल जाता आनी अणकूल जाल्ल्या क्षणां आमी हेरांत तावन कुटुंबांत तावन दुबळ्यांत तावन आनी परत मेकळ्यान तावन आमच्याच संवसारांत आसता त्या वेळार आमी रुपांतर जायना आमी रुपांतर जायचे जाल्यार मोगाचें न्हू आमी रुपांतर जायचे जाल्यार आमी लोकांक सांगता बरसाचे हर एक जिवी भितरलो जिवी भितर देवा थंय एकवटान आसा हर एक जिवी आमी सृश्टेन पळयता देवा थंय एकवटान आसा देवा थंय हर एक जिवी हर एक रचना अंतर्मळांत तावन देवाक एकवटून आसा अंतर्मळांत तावन देवाक वाखाणटा देवाक स्तुती करता आनी देवाची नियमां पाळटा देवाक महिमा दिता देखून बैलो संवसार रुपांतर करता हर एक जिवी बैलो संवसार रुपांतर करता आंब्याचो रूख फाल्यां येता इतलीं फळां करता एक फळ म्हणे आंब्या रूख कांय ना तो फळां दीक म्हणटा आमचो रूख फळां दीक आमचो जाता आंबे पळया म्हणटा आंब्याचें रूख सगळी आमकां दिता एकच एक आंब्या रूख एक फळ तो कांय ना देखून मोगाचें न्हू कसले दरबस्त आसुल्लो भितरच दवरता गे केदार एक दरबस्त आसुल्लो दरबस्त आस्त बोदीक दरबस्त दुडू आसुल्लो दरबस्त ग्रेस्त काय आसुल्लो तो भितरच तो आस्त बोदीक भितरच दवरून दामून दवरून पुंजायता भायर दिना तेन्ना तो लोनली जाता तो एकसुरपण बगता तो
ते एक्सप्लोन चड जावन येता आनी ताचें जिवान मोटवें जाता. एक कोणाक संतोश येवन जाता जाल्यार न्ही जाता, ताच्या जिणेन काळोख भरता, एका तराचो बेजाराय असो, खंती असो, एकसुरपण असो, काळोख ताच्या जिणेन भरता, ताचें जिवान रुपांतर जायना. देखून मोगाच्यान मदर तेरेसा भायर येयली, तिचो परजळ सगळ्या संवसारार पडलो. सगळो संवसार तिका वळखता. कित्याक म्हळ्यार तिच्या अंतर्मळांत संवसार उजवाड रुपांतर, उजवाड भायर आयलो, संवसार परजळ्ळो. देखून तिणें दाय दाखयली आनी चड बेसांवां मेळटात कोणें पळय दाखयली. दाया बायान कितल्या जाणांचें जिवीत तिणें रुपांतर केलें. एकल्या भुरग्याक ताणें तो गॉर्मेंट काम करून दिलें आनी एकल्याक नर्सींग शिकोवन तें बैल्या गांव गेलें आनी बैल्या गांवांत गेले आसतना ताणें अमेरिकांत 2 घरां बांदून 2 घरां भाड्याक दिलां आनी एक घर इणें दवरलां तिणें. त्या 7व्या क्लास ती म्हणटा हांव 5व्या क्लास इस्काल सोडून घरा आली. किरमेंगुळो घरा आसतना पाद्राब आमच्या कापोजीन पाद्राब घरा येयलो. हांव कित्याक हें घरा आसा म्हळ्यार ना इस्काल वचूं ना म्हणून. ताणें ताच्या पाद्राबाची भयण एकली बेंगलोर आसली आनी ती बेंगलोर आसतना एक कोंवयतांत आली. तिका ताणें फोन करून वो पाद्राबती आला धाकटिल्ल्या चेडवाक बसार काडून तिच्या कोंवयतांत सोडलें. तिणें सगळें शिकाप दिलें ताका. नर्सींग करयलें थंय बेंगलोरान. नर्सींग करून थंय चेडूं भायर गेलें थंय युरोपाक गेलें. युरोपांत तावन ताचें जिवान परिवर्तन व्हडलें काम मेळ्ळें ताका, व्हडलें काम, गॉर्मेंटाचें काम. थंय थावन अमेरिका वचून ताणें अमेरिकांत 3 घरां खाणयल्यांत, 3 घरां. देखून कांय नातल्याक ताचें जिवान रुपांतर जालें. तिणें दाया दाखयली, त्या पाद्राबान दाया दाखयली, माधव तेरेसान दाया दाखयली. देखून आमी दाया दाखयल्या वेळार भितरली आमचो उजवाड हेरांचेर घाल्ल्या वेळार तांच्या दुबळ्या गायेचो काळोख पयस जाता, अशिकपाचो काळोख पयस जाता, तांच्या पिड्येचो काळोख पयस जाता. आनी त्या उजवाडांत आमी दिवच्या उजवाडान आमी रुपांतर परजळटावन तीं परजळटावन आमचें जिवान रुपांतर जाता. आमी हांगा आत्मज्योती आश्रमांत कितलो लोक खंयची बेजाराच्या काळोखांत संबंद मोडुली काळोखांत येतात. सैरीक जायनासतना बेजारांच्या काळोखांत हांगा येतात. आनी थोडे फावटी इस्कॉलांत शिकोवंक जायना म्हणून भुरगीं शिकले मती वचोन खंयतीन बेजारायन हांगा येतात त्या काळोखान येतात. हांगा येयल्या उपरांत कावन्सिलींग करन तांकां कितें सांगायचें तें उपरांत सांगून बरें करन स्पिरितान भरून तांच्या स्पिरिताचो उजवाड घालून तांचो काळोख काडल्या वेळार तांची जिणी परजळटा, रुपांतर जातात. आमी दाया दाखयल्या वेळार, संतोश दाखयल्या वेळार, हेरांच्या जिणयेंत आमी उजवाड हाडिल्ल्या वेळार तांची जिणी रुपांतर जाता, आमची जिणी रुपांतर जाताला. असलें रुपांतर जातना जेजू आमचे थंय जियेता, आमच्या संगीत आसा आनी ताचे वरवीं सगळी समाज पयस साबा रुपांतर जाता. अशें करूंक आमकां देव कृपा दिवन मागया. आमेन. दिव्यवाणी